गोंया भितर आज गोंयकारांक कसलोच रिस्पेक्ट म्हणटा तो उरोवना. गोंयकारांची डिग्निटी म्हणटा ती काय आज दिसच ना. तर आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचो पयलो आनी सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार टू रिस्टोर द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ गोवा. आता तो रिस्पेक्ट आनी डिग्निटी म्हणल्यार कसो वगडायलो गेलो. गेल्या 55 वर्सांचे जे सरकार चलयलें आनी खास करून गेल्या 20-25 वर्सांचे सरकार चलता आनी चलत आयलां आनी जे राजकारण ते करीत आयल्या तातूंत गव्हर्नन्स म्हणटा ते दिसोकूच ना, फक्त राजकारण दिसलां. आनी उदाहरण म्हणल्यार आतां ह्या म्हयन्यांनी जे चळवळी चल्ल्या, हालचाली चल्ल्या की एक मनीस काल पर्यंत हांगा आसलो, ताका वायट नदरेन आनी वायट उतरांनी पाचारलो वतालो, तो आज अचानक बरो म्हणटा आनी तो दुसऱ्या हितून वता. सो हे जे क्रॉस करंट्स चालू आसा हाजेर एक सिद्ध जाता की हांचे कडेन कांयच डायरेक्शन ना. अजुनूय तेंचे कडेन डायरेक्शन ना. 5 वर्सां राज्य करून सुद्धा ते आज काय खात्रेन तुमचे कडेन काय लोकां कडेन काय हाडूंकच शकना. काल पर्यंत मित्र आसले ते आज तांकां गाळ्यो मारता. काल पर्यंत मित्र आसले तांकां म्हणटा ते आमी मोस्ट लुक्रेटीव पोर्टफोलियो दिल्ले. लुक्रेटीव म्हणटा तेजे हांवें आज डिक्शनरीन अर्थ काडून पळयलो. लुक्रेटीव म्हणटा ते पयशे करपाक, वेल्थ क्रिएट करपाक, ताका लुक्रेटीव म्हणटात. आज लुक्रेटीव कोणाक दिल्ले ते आज परते तुमचेच कडेन आयले लुक्रेटीव. सो तुमी कितें दाखोवंक सोदता लोकां कडेन? लोकां कडेन गव्हर्नन्स दाखोवंक सोदता काय लुक्रेटीव बिझनस करून दवरला गव्हर्नमेंट म्हणटा ते? तर आम आदमी पार्टी रिस्पेक्ट आनी डिग्निटी परत हाडटा आसतना हाचेर लक्ष घालून गोंय करप्शन फ्री स्टेट करपाचो प्रयत्न करतले.